G20 प्रेसिडेन्सीचो डिप्लोमॅट आनी मिनिस्टर लेव्हलाचो एकूण 8 बसका गोंयान एप्रिल ते जुलय मजगती जावपाच्यो आसा. मुख्य सचिवान G20च्या प्लॅनिंगाचे एके बसकेक महापौर रोहित मोन्सेरात आनी महापालिका आयुक्ताक आपयल्ले. G20ची एकूय बसका पणजे जावची ना, मात गेस्ट पणजे भोवंक येवं शकता म्हूण अदमास. ते खातीर स्मार्ट सिटीची चालू आशिल्ली सगळीं कामां 31 मार्च मेरेन पुराय करूंक सांगिल्ली. मात स्मार्ट सिटीची अर्दवट कामां सध्या बंद करून डांबरीकरण करप आनी G20 उपरांत परत रस्ते खणपाचो निर्णय महापालिकेन जाल्लो. So now G20 is happening in Goa. Okay. So now that is happening, say, by March 3rd. I was sitting the meeting with everybody else. So the government has given strict instructions. By March 15th, all work is to stop. Cease. Stop. And then it will continue. Then it will have to stop. They are hotfixing all of the roads, replacing everything. So a lot of work will happen now during these next 6 to 8 months. Most smart city work can happen until November, until all of these missions, until all of these meetings are over. No, but what happens next? Again, they will start digging whatever. We don't have a choice also now. आता G20चे वेळापत्रक पळयात. G20ची गोंयांतली पयली बसका 17 एप्रिला सावन. G20ची निमाणी बसका 20 जुलयाक सोंपता. तेन्ना गोंयान पावस. सध्या उस्तिल्ले रस्ते काम तडीक लायन आसतना बंद करपाचो महापालिकेचो निर्णय. पावसान त्या रस्त्याचे आनी गटरांचे कितें जातले तें निश्चित ना. पावस सोंपल्या उपरांत फक्त ऑक्टोबर-नोव्हेंबर म्हणजे नवरात्रा दिवाळे कडेन परत स्मार्ट सिटीची कामां हातान घेवची पडटलीं. इतल्या मजगती सरकारान IAS संजीत रॉड्रिग्जाक सगळ्या कामाचो नोडल अधिकारी म्हूण नेमला. पणजे शार, G20 बसकाची थळां, G20चो रूट, विमानतळ ह्या जाग्याचेर चालू आशिल्ल्या स्मार्ट सिटी इमॅजिन पणजी, CCP, वीज खातें आनी PWD खात्याच्या कामाचेर देखरेख दवरपाची जबाबदारी ताका दिल्या. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार.